भारताचो आदलो पंतप्रधान राजीव गांधी हांची आज 78वी जयंती। गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कार्यावळी घडोवन हाडून तांकां आर्गां ओंपलीं आनी तांच्यो यादी जाग्यो केल्यो। मानेस्तांनी घराकडे मागता की तांणी फुलां ओपून स्वर्गीस्त प्रधानमंत्री बाब राजीव गांधीक आर्गां ओंपची। काँग्रेसीन बांबोळे राजीव गांधी वैजकी संकुलात वचून तांकां आर्गां ओंपलीं। काँग्रेसीच्या वावुरप्यांनी तांच्या पुतळ्याक पुष्पहार अर्पण करून तांच्यो यादी जाग्यो केल्यो। काँग्रेसीचो आमदार वरिष्ठ फुडारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले। ही लेड द फाउंडेशन मी बीट जे IT फिल्डान एड्युकेशन सेक्टरान जे म्हाका दिसता इतलें तेणें बेज केलें आमगे देशाचें एंड ही वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू गिव गोवा स्टेटहूड एंड आज जे म्हाका दिसता यू ऑल नो दॅट ही वॉज अ कमर्शियल पायलट आनी जे बी टर्ब्युलन्स इन अ पॉलिटिकल जे आज फायट जाता और नॉर्मल रुटीन फ्लायट हे टर्ब्युलन्स आज जायत आसता पूण हीज अप्रोच इज एन इन्स्पिरेशन टू मी पर्सनली एंड थाउजंड्स ऑफ इंडियन्स जो अप्रोच जो कूल आसतालो आनी हे टर्ब्युलन्स कितको जेन्ना जाताले देशान ही वॉज कंट्रोलिंग इट वेल। आज जे आमचे कास्तारान सांगले ते भाशेन जे कम्युनल हेट्रेट इज ऑन अ स्प्रेड वायड स्प्रेड जे म्हाका दिसता हाचे देशभर ही म्हाका दिसता हेजेर आमी ही आज एक बरी मेसेज जी आमी प्लेज घेतल्या that we will all be as one brothers and sisters. This is an inspiration not only to Goa, to all of us and we pray that his values be taken further. He became the Prime Minister, as you know, at a young age of 40, and that was in difficult times which he took over, and being the youngest Prime Minister of our country ever. According to me, he was a futuristic Prime Minister. And why I say futuristic is because he rolled out the carpet for ending the red tapeism and for the the office raj which was always prevalent, and also he promoted science and technology. If you know, the telecom industry was revolutionized at his time, along with the great Sam Petroda. And that is how we have everything coming in, and the digital age revolution foundation was laid by him. देशाचो एकवट आज फुटत आसा। हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान जे काँग्रेस पार्टीन जावं इंदिरा गांधीच्या टायमार, नेहरूच्या टायमार, राजीव गांधीच्या टायमार जे सगळ्यांक एक दवरपाक इतलो प्रयत्न केल्लो तो आज उणें जायत वता। आनी आमी एक भंय आसा की हें चल्लें जाल्यार की आमचें जे देशाचें पार्टिशन जायत लोकां मदीं, कित्याक व्हडलो आयज आमचे मुखार जो ऑब्स्टिकल आहा, व्हडले देशा मुखार जी भंय आहा ती आमचे रिलिजनाचेर बेज करून आमी फुडलीं पावलां मारतात तें पळोवपाक। आज सद्भावना दिवस, राजीव गांधीची 78th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करपाक आज आमी राजीव गांधी मेमोरियल मेडिकल हॉस्पिटल हांगा आमचे स्टॅच्यू आसा आयिल्ले आसा। सगळ्यांक खबर आसा की राजीव गांधी आमी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया म्हणून जेणें एक IT जेणें कंप्युटर आमच्या देशान हाडलो। IT रेवोल्युशन ह्या ज्या लिडरान म्हणल्यार जे कोण एका टायमार जे चिंतपाक पसून शकनाशिल्लो ते तेणें प्रत्यक्षान ह्या देशान घडोवन हाडलें। आज आमी पळयता की पंचायत राज एक्ट, पंचायतीक राज जर आज एक फॉर एग्जाम्पल हांव पसून एक पंचायतीक समज जर यंग एजीर जर निवडून येवपाक शकला ते एक राजीव गांधीच्या स्वप्नाक लागून, म्हणल्यार लोकल बॉडीज स्ट्रेंथनींग करपाचे जो विचार जो आशिल्लो वो राजीव गांधीचो आशिल्लो। दुसरें आमी पळयता की 18 वर्सां जेका वोटींग रायट्स आमकां दिले हे आमकां राजीव गांधीन दिले। अशें अनेक राजीव गांधीच्या देशा खातीर कॉन्ट्रिब्युशन आसा आनी ह्या कॉन्ट्रिब्युशनाक लागून त्या टायमार तेजें जे विजन आशिल्लें
ताका लागून देश हो डेव्हलप जावपाक पावलो, आमची इंडिया डेव्हलप जावपाक पावली आणि म्हणून आज आमी इतक्या आमच्या देशान प्रगती करपाक पावली. राजीव गांधी हांची पुण्यतिथीचो दीस काँग्रेस हो सद्भावना दीस म्हूण मनयतात. काँग्रेस हावजांत सद्भावना दिसाची कार्यावळ घडोवन हाडून राजीव गांधीक आर्गां ओंपलीं. पळयात. Madam, you would like to say something on the occasion? You would like to say something? Okay. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स.